I think you should need, if she has complained verbally, did you send a notice to that guy? As far as sterilization is concerned, I know Bhupendra Village Development Committee तो member असा तुमका सांगता. What I suggest, the proposal by radios and objection in the Gram Sabha, the Panchayat hereby members all accept and you Panchayat decide to revoke the NOC. आमगे ग्राम सभा मध्ये आज आल्ली आम्ही डिस्कस इट वाज बेसिकली टू अप्रूव द बजेट. आम बजेट अप्रूव केलना कित्याक बजेट डिस्कस सार केलना एंड लॉट ऑफ इनकन्सिस्टन्सीज आर देयर इन द बजेट. सो आम बजेट अप्रूव केला. दुसरें आमी हे मिनिट्स डिस्कस प्रिवियस बॉडी मीटिंग्स डिस्कस प्रिवियस ग्राम सभा minutes were discussed and it was not satisfactory because the handwriting of the previous secretary was illegible. So आमकां समजोना ना ते कितें वाचीत तेन्ना आनी BDO person who was there had commented about it that I can't read it properly. Thirdly, आज we have also discussed about the Konkani agitation and reminded people about the Konkani agitation that was done and these fringe elements that are trying to make Marathi as their Maybas. Marathi amge maushi, as famous Churchill Alema said. Amge maushi ti Marathi, but my amge Konkani. Am Konkani बोलयतले, amge Konkani गांव सगळे Konkani बोलयतले and Konkani official language आसतली. आम झगडले, आमगे माय पाय झगडले, Konkani agitation जाता. आम अजून सांगताय की बाबा कोंकणी आमगे मायभास. तीस चवथें सान फ्रांसीस शावेरा आमचे गोंयचे साहेबाचे तर गौतम खट्टर म्हणून कितें सांगिलां तें आमी निशेध केलो आनी तो निशेध आमी गव्हर्मेंटाक मागताय की आमी रस्त्यार येचना पयलीं तेका सख्त ती सख्त सजा जावपा जाय. तेका भितर उडोवया. There is no bailable for it because in somebody who basically and those people along with the people who basically supported and brought him, they all have to be catched and put behind bars because they are wrong. So compounda भितर चर्ची compounda भितर जो हॉकी ग्राउंड येता तेका तेजे परमिशन रिवोक करचे म्हणून पंचायतीन आयज रेजोल्यूशन घेतला. सो द रिनोवेशन ऑफ दॅट क्राइस्ट द किंग मॉन्युमेंट compound ground that is a private project. So the decision आम कितें घेना तो प्रपोजल घातलो सो तेच्यान गेल्लो कोण CSR तें डेवलप करता. सो पंचायत कितें दिली तेणी कितें रिवोक करून म्हणटा. सो ते डिफरंट इश्यू. सो आमचो एक प्रोजेक्ट आहा टू ट्युरिझम आहा तो ब्युटिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट द किंग. थिंग टायल्स कितें काडप कितें आहा हितून रिप्लेस करून ग्रेनाइट घालपाची तेची सांड झाडां जाता ती क्लियर करपा जाय. प्लस थिंगा सायडीन गटर्स आहा तेका लेवल करपा जाय. स्टोन मेजनरी आहा आनी सायडीन फुटपाथ आहा तेका आनी ते इल्युमिनेशन करपाचें. आनी दुसरे सायडीन शिंपरी आर्टीन आहा थिंगा थोडी पॅसेज आहा फॅब्रिकेटेड पॅसेज ती कनेक्ट करपा लोक भायर सरता थिंगा. आतां कित्याक ट्रॅफिका आर्टीन लोक चड मुखार जाता तें प्रोविजन करपा फाटल्यानसून लोकां भायर सरपाचें. आनी थिंगा एक टॉयलेट कोण एमर्जन्सी 3 टॉयलेट आहा थिंगा जेंट्स लेडीज आनी तुगेलो हेजो हँडिकॅप आहा. So हो प्रोजेक्ट टुरिझम ऑलमोस्ट 2 crores जाता. तो प्रोजेक्ट ऑर्डर मेळ्ळी आनी काम स्टार्ट जाता. सगळें स्टार्ट जाता नेक्स्ट वीक म्हणल्यार स्टार्ट जातलें काम. सो तो प्रोजेक्ट आनी हो प्रोजेक्ट डिफरंट आहा. तें कन्फ्युजनूय थिंग जाल्लें आहा. पूण तेका ओपोज केला न्हू लोकांनी कर म्हूण सांगला. ना आमचे प्रोजेक्ट ब्युटिफिकेशन प्रायस तेजें तेमी फकत एक डिमांड केल्लो आहा. रिसंटली विलेज डेवलपमेंट कमिटी आहा तेणी तांकां मातसो तो प्लॅन दाखय कितें कितें कोता तें. सो आमी ताका मिटींग फिक्स केल्ली आहा. नेक्स्ट सॅटर्डे कोण येवपा जाय मेंबर्स पंचायत मेंबर ते प्लॅन ताका एक्सप्लेन करता.